भाजपा सरकार लोकशाहीचो खून करता अशें म्हणत गोंय काँग्रेसीन सरकाराचो निषेध केला। भाजपा सरकार गोंय विद्यापीठाचेर वेंचणुकां खातीर दबाव हाडटा असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष लुइजीन फलेरो हांणी केला। काँग्रेसीच्या NSUIच्या उमेदवारांक कांय कारण नासतना वेंचणुकेंतल्यान भायर काडल्यात। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। To the shock and surprise of the NSUI, they were informed that their representative, Miss Prachiti Gurov, nomination is not considered because the college has not submitted declaration certificates on fund utilization, expenditure certificate on fund utilization. Now this is not something new. Last year, the university informed suddenly that out of 61, 19 were disqualified. आता university जी आहा जशें हांवें म्हणलां शिक्षणाचें मंदिर, शिक्षणाचो केंद्र, जंय लोकशाय आनी लोकशायेची मुळां, लोकशायेची पाळां मजबूत करपाक भुरग्यांक शिक्षण मेळपाक जाय। पूण जरी तरी युनिवर्सिटी ही लोकशाय जी आहा आपल्या पांयां पोंदां घालून लोकशायेचो खून करपाक सोदता जाल्यार आमच्यांनी ओबे रावपाक जावचें ना। DSW Director of Students Welfare Mr. Duri म्हणून आहा, आमचे NSUI वचून मेळ्ळे ताका सांगलें की आमची जी प्रचिती गुरव जी आहा तिणें सगळे रिक्वायरमेंट्स दिल्ले आहा। आमकां दिसता की हो जो सरकार जो आहा हो युनिवर्सिटीचेर दबाव हाडून सोदिता। ही लोकशाय, लोकशायेंत कोणूय पक्षान सपोर्ट करपाक जाता। जसो NSUI आहा, ABVP आहा, आतां एक गेला BBSMूय आहा म्हूण, आनी कोणूय आसूं जिखप हारप हें म्हत्वाचें न्हू, पूण लोकशायेंत भाग घेवप हें म्हत्वाचें। आनी देखून हांव मुद्दम आज सांगूंक सोदतां की as a rule we don't want to interfere, but we would like to express our shock, our condemnation, the way they are using this modus operandi to stifle the voice of democracy, and that also in the universities which are supposed to be temples of education.